बिरेस्तारा बागा वाठारांतल्या विक्टर बार आनी रेस्टॉरंटा लागसार आशिल्ल्या टॅटू दुकानाक शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागलो। ही घडणूक सकाळच्या 7 वरांचेर घडली। थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो। सुमार 50,000 लुकसाण जाला आनी लाखभराची मालमत्ता वाटोवपाक उजो पालोवपी दळाक यश मेळ्ळें। साधारण आमकां 7:13 सुमार कळ्ळें आयलें शॉपाक उजो लागलो हांगा आमच्या बागात नियर विराट शॉप आसा बार आनी अशें विक्टर बार आनी रेस्टॉरंट म्हणून आसलें तेजी एक तातूंत शॉप आसा तातूंत खाता ताका उजो लागलो म्हणून आमकां कळ्ळें आयलें। आमी तुरंत हांगासून गाडी टर्न आवट केली। टर्न आवट करून आमी थंय पावता जाल्यार हुंगर मातसो बारीक भायर सरतालो। भितर जे शटर आमी ओपन केलें। शटर ओपन करून पळयता जाल्यार भितर मातसो एसी तेजी जळयली आनी आमचे लॅपटॉप आसले लॅपटॉप तो जळलो। आमी उदक मारून ते पालयलो वचो चड व्हडली डॅमेज जावपाक दिवंक ना। कित्याक लागून नेमको लागलो सर? म्हाका दिसता ते चड करून शॉर्ट सर्किट आसतलें। शॉर्ट सर्किटात एसी शॉर्ट सर्किट आसतलें आनी व्हडलें तेजें कारण दिसूंक शकना। कोणाक ह्युमन इंजरी कांयच ना, कोण नासले भितर। आनी सायडीक तेंची थोड्यांची शॉपां आसली तशी सायडीक ती वाटयली आनी थंय रेजिडेन्शियल एरिया आसा ती दोन वागात तेंचे आनी कांय डॅमेज करून कितें कितें लुकसाण चड एकूच जालां? लुकसाण भितर एक एसी तेजी एक लॅपटॉप आनी एक सोफा दिला तो बाकी सगळें तेजें सेफ जालां। तेचे ड्युटी क्रू हांव स्वता प्रकाश नायक लेडी फायर फायटर, एन ए चोडणकर आमचो ड्रायव्हर ऑपरेटर, DP चारी फायर फायटर, PR मांद्रेकर फायर फायटर, गांवकर एक फायर फायटर आसलो आनी रिक्रूट फायर फायटर गांवकर आनी सिवील नायक गांवकर आसलो।